हॅलो एव्हरीवन. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. तर आयच्या व्हिडिओन हांव तुमकां दोन रेसिपी दाखयतले. एक वेज आसा, एक नॉन वेज आसा. एक आसा लेफो फ्राय, इन्स्टंट लेफो फ्राय. तुमकां समज तुमचे कडेन समज फिश फ्राय मसाला रेडी ना जाल्यार तुमी इन्स्टंट लेफो कश्यो फ्राय करपाच्यो त्यो दाखयता. आनी नेक्स्ट व्हिडिओन हांव तुमकां दाखयता सिंपल पोटेटो भाजी. ही वेज रेसिपी आसा. चला तर पयलीं आमी लेफो फ्राय सुरवात करूया. हांवें हांगासर सोलून घेतलेले लेफो घेतला. लेफो उजरावपाक म्हणटा त्यो व्हेरी इजी. फकत तेची जी साल आसता पळय ती काडून घेवपाक जाय. फर्स्ट सकयले आनी वयले पार्ट अशे काडून घेवपाक जाय. फ्राय करपा खातीर हांवें रेड चिली घेतला, हल्दी पावडर घेतला, सॉल्ट घेतला, जिंजर गार्लीक पेस्ट ही ऑप्शनल आसा. थोड्यांक लायक नासता. आनी सोलाचो आगळ घेतला. सोलाचो आगळ घालून हे सगळे अशें मिक्स करून घेवपाक जाय. मिक्स जालें म्हणटकीर ही पेस्ट लेफांक लावन बरें अशें मॅरिनेट करून घेवपाक जाय. पॅन गरम जावपाक दिवपाक जाय. आतां आमकां लागतलें ऑयल एज पर रिक्वायरमेंट आनी बारीक रवो फॉर फ्रायींग. मॅरिनेट जाल्लेले लेफो 5 मिनटां रेस्ट करून दवरपाक जाय. एका भशेन बारीक रवो घेवपाक जाय. पॅन गरम करून दवरपाक जाय. गरम जाल्ल्या पॅनान ऑयल एज पर रिक्वायरमेंट घालून घेवपाक जाय. आनी मॅरिनेट जाल्ल्यो लेफो रव्यान डीप करून एक एक करून अश्यो भाजपाक काडपाक जाय. एका सायडीक भाजलेले लेफो टर्न करून दुसरे सायडीक भाजून घेवपाक जाय. सायडीक भाजलेले लेफो एका प्लेटीन काडून सर्व करपाक जाय. आतां आमच्यो लेफो फ्राय रेसिपी रेडी आसा. आतां आमी नेक्स्ट रेसिपी आमची पोटेटो भाजी सुरवात करूया. सो हांवें घेतल्या 2 स्पून गरम मसालो, 2 बटाट घेतले बारीक चिरून, तासून अशे बारीक चिरून घेतल्या. 2 कांदे घेतल्या बारीक चिरून. उबय घेवं शकता, बारीकूय घेवं शकता, पूण दोनांयची टेस्ट डिफरंट आसता. 2 टमाट घेतल्या बारीक चिरून, कोरिएंडर घेतला एज पर रिक्वायरमेंट, मीठ घेतला, साखर घेतल्या, करेक्ट साखर घेतल्या. तुमी म्हणटली भाजी करता जाल्यार साखर कित्याक? साखर म्हाजो सिक्रेट इन्ग्रेडियंट आसा. एक चिमूट भर घेतल्या. हेतून टेस्ट खूब डिफरंट येता. सांगता मागीर तुमकां. जिंजर गार्लीक पेस्ट घेतल्या, मोहरी घेतल्या, एका सासवाय म्हणटा, जिरे घेतला, हल्दी घेतला, ऑयल फॉर फ्रायींग घेतला आनी ऑयल एज पर रिक्वायरमेंट घेतला आनी ग्रीन चिली अशी बारीक चिरून घेतल्या. तुमकां जाय जाल्यार तुमी रेड चिली पावडर घालूं शकता, पूण हांवें गरम मसालो प्लस ग्रीन चिली घेतल्या, सो हांवें रेड चिली पावडर घेवंक ना. गॅसार एक कढाई दवरून ती बरी गरम जावंक दिवपाक जाय. मागीर तातूंत ऑयल एज पर रिक्वायरमेंट घालून घेवपाक जाय. ऑयल बरें गरम जालें म्हणटकीर तुमचे कडेन करीपत्ता आसा जाल्यार घाला. म्हजे कडेन अवेलेबल नासलो, पण करीपत्ता घालीत जाल्यार बरो टेस्ट येता. सो म्हजे कडेन नासलो अवेलेबल. आतां हांव घालता मोहरी, आनी सोमते हांव जिरे घालून घेता. मोहरी बरी अशी सरसरता म्हणटा ताका. सरसरले उपरांत तातूंत ऑनियन घालून तो बरो असो रोस्ट करून घेवपाक जाय. ऑनियन ती ट्रान्सपरंट जायतो रोस्ट करून घेवपाक जाय. ऑनियन बरो रोस्ट जालो म्हणटकीर तातूंत ग्रीन चिली घालून घेवपाक जाय. तो ऑनियन ऑलमोस्ट जाल्लो आसा. सोमतेच भितून टोमॅटो घालून घेवपाक जाय. थोडी जाणां हळद पयलीं घालता, पण हांव प्रिफर करता की जेन्ना गरम मसालो घालता तेन्नाच हळद घालपाक. तुमकां जाय जाल्यार तुमी पयलीं घालूं शकता. आतां ऑनियन आनी टोमॅटो
भाजून जाल्ले आसा. पोटेटो घालता. समज न्हू तुमकां म्हणजे भाजी करपाक चड टायम लागता जाल्यार तुमी अशे बटाट कट करून उदकान दवरूं शकता. उदकान दवरूंक ना जाल्यार ते काळे पडटा. हांवें आतां डायरेक्ट केल्या सो उदकान दवरूंक ना. मागीर हे भाजयेन उदक घालून ताका बरो एक खतखतो काडून घेवपाक जाय. मागीर तातूंत मीठ आनी साकर घालपाक जाय. साकर घातल्या कारणान टेस्ट बरी येता. कित्याक हांवें तिखटाचे 2 इंग्रेडियंट्स घेतला. मागीर तातूंत जिंजर गार्लीक पेस्ट घालून घेवपाक जाय आनी ते बरे अशें मिक्स करून घेवपाक जाय. आतां हांवें भितून हळद घातल्या आनी सोमतोच हांव गरम मसालो घालून घेतला. सो हेका न्हू एक टँगी फ्लेवर टोमॅटो खातीर, तिखट मिरची आनी गरम मसाल्या खातीर आनी स्वीट साकरी खातीर टेस्ट येता. कोथंबीर घालून भाजी शिजल्या उपरांत सर्व करून आमची पोटेटो भाजी जावन रेडी जाल्ली आसा. इवन लेफो फ्राय जावन रेडी जाल्ली आसा. लेफो फ्राय तुमी रायसा वांगडा एज अ सायड डीश खावं शकता, एज अ स्टार्टर खावं शकता. आनी पोटेटो भाजी तुमी वीथ चपाती वीथ रायस कित्याय वांगडा खावं शकता. इवन फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तुमी खावं शकता. ही सिंपल पोटेटो भाजी आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी हेतून एडिशनल लायक कॅप्सिकम, कॅरट, इवन फोंडा मारतना तुमी करपील किंवा हिंग घालूं शकता. ही म्हाजी लायक मम्मीची रेसिपी आसा. ती एक्चुअली जिंजर गार्लीक बीन घालिना, जिंजर गार्लीक पेस्ट बी घालिना, पण बाकीचे सगळे वस्तू घालता आनी ही खूब टेस्टी लागता. ही आमची लायक ट्रेडिशनल रेसिपी अशें म्हणूं शकता. आमगेर ब्रेकफास्टाक करीतूच आसता. होप तुमकां म्हाज्यो दोनूय रेसिपी आवडल्यो आसतल्यो आनी आवडल्यो जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.